आयच्या सुवार्तेच्या निमाण्या वाक्यांत सुवार्तेची चावी दिसून येता. ह्या संसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलत असताना उजवाडाच्या मनशांपरास कितल्या की चड हुशार म्हणयेत म्हणून जेजू आपली अनितीच्या कारभाराची वपार संपयता. हांगासर संसाराची मनशां आणि उजवाडाची मनशां म्हणून विंगडन केल्लें दिसून येता. संसाराची मनशां म्हणटाना संसार वा संसाराच्या मनशांक जेजून वायट नदरेन पळयल्लें दिसून येना. बगार जेजून सांगूंक वयची गजाल विंगडच. जेजू संसाराचे मनीस आपणा तसल्याच हेर मनशां लागीं जियोवच्या वक्ता आपणाकच राखून व्हरच्याक, बाचाव करच्याक, केल्ले चोरयेंतले चुकोवन घेवच्याक, आपले मुखलें जिवीत शाबितायेचें जावच्याक कितें सकट सर्कस करतात आनी शाणेपण वापरून जैते वन जातात म्हणल्याक जेजूची वपार आनी वपारीचो शेवट संदेश रुजवात जाता. वपारींतल्या कारभाऱ्या उदेशी ताणें दणयाची आस्त विबाडल्या म्हणून फिर्याद गेल्ली तरी तो आपूण निरअपराधी म्हणून रुजू करच्या बदलाक आनीकी चड दनयाची आस्त विबाडून आपल्या मुखल्या जिविताक बाधक जायन अशें कार्य योजन घालता. कारभाऱ्यान लेखांत केल्लें गोलमाल आनी चलयिल्लें अणितीचें कारभारपण सगळें सुवार्ता देगेन दवरन ताचें शाणेपण फुगारता. जर संसारी मनशां आपणाक येवंकासच्या अपायांतलें वाटावंक इतलें सर्कस करतात तर सासनीक जिवीत जोडूंक आनी उजवाडाची मनशां जावन जियोंक तांणी कितलें चड शाणेपण आनी कितली हुशारगाय आनी कितली बरी मांडावळ दाखोवची पडची ना. वैयक्तीक तरान हें सवाल सुवार्ता चड अर्थाभरीत करीत.